kakutka, somya kakutka. Krista kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka. Somya kakutka, somya kakutka, somya kakutka. प्रार्थूया. काकुळदारा देवा, आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयस उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे अस्कतकायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेदवां देवदूतान जुवांक जिविताच्या उदकाची न्हंय दाखयली. स्फटिका बरी ती जळजळटाली. देवाच्या आनी ते शेळयेच्या शिंयासणांतावन देंवून येवन शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वाळटाली. न्हंयचे दोनी कुशींनी जिविताचो रूख आसलो. हो रूख म्हयन्याक एक बेळ्या लेखान वर्साक 12 फावटीं फोळ दितात आसलो. त्या रुखाची पानां जनांगांक वखदाक उपकारतात तसलीं. शिराप पडोवंक फावो जाल्लें कितेंच तें पळोवंक मेळचें ना. देवाचें आनी ते शिळयेचें सिंहासन थंय आसतलें आनी ताचे सेवेक विश्वासीपणान ताची सेवा करतले. ते मुखामुखी पळयतले. ताचें नांव तांच्या कपलार बरोवन आसतलें. तें रातच आसची ना. तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडच गरज आसचो ना. कित्याक सर्वेस्पर देवच तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगयुगांतर तें राजवट करतले. तेदवां देवदूतान म्हजे लागीं म्हळें, हीं उतरां सत आनी पातयेणेचीं. सर्वेस्परान सर्व प्रेरक आत्म्याच्या देवान आपल्याच देवदूताक धाडला आनी हें सगळें बेगीनच घडोवन येतलें म्हूण कळीत केलां. उगडास दवर, हांव बेगीनच येतलों. ह्या पुस्तकांतल्या प्रवादाच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस भागी. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाचे खडाप जावन आसलेल्याक वाखणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायन आनी ताची कीर्त घावया. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्पर म्हळ्यार वर्तो देव. सर्व देवावरणी वर्तो राय तोच. ताचे हाती आसात सागराच्यो गुंड्यो. ताचे ताबेन आसात पर्वताच्यो तुदयो. तासो जावन आसा दर्यो ताणें तो रचलेलो. सुकी धरणी ताचीच ताणेंच ती रुपीत केल्ली. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी खळनासतना मागा आनी जागृत रावा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचेर सतरायसो दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत आमोल पियोण्यांत आनी हे चिणयेच्या राटावळींत तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत. आनी तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पांस पडलेले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून गरजे आसात त्या सर्व गणितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशां पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जावचे जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हें, वखद तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, लितुर्जीक वर्स असो हो निमाणो दीस. सादो काळ आज सोंपता आनी फाल्यां तावनो आदवेंताचो म्हणजे क्रिस्तियानाचो काळ आरंभ जाता. आनी ह्या वक्ता 3 प्रमुख संगती आयची लितुर्जी आमच्या गमनाक हाडटा. त्यो जावन आसा ते पयलें आमच्या जिविताचो शेवट कितें. दुसऱ्यान हो शेवट आमी जोडी जाय जाल्यार ह्या जिवितान आमी कितें साडी जाय, कितें त्याग करी जाय म्हणलें. आनी तिसऱ्यान ह्या शेवटाक पूरक जाल्ल्यो संगती कसल्यो. तर पयलो विचार, आमचो शेवट कितें. आमचो शेवट जावन आसा तर देवाचें राज आपणावचें, देवाक रूप आमी पळोवचें, देवा समोर आमी उबे रावचें. ज्या राजांत कसलेंच वायट वा शिरापाचें ना, ज्या राजांत जिविताची झर वळटा, ज्या राजांत जिविताचो रूख हर एका म्हयन्यांत फळ दिता आनी ज्या राजांत ती जिविताची फळां आमी साकोवंक शकता, तसल्या एका राजांत, ज्या राजांत सर्वेस्पर देवूच एक प्रकाश जावन आसा, त्या राजांत आमी भितर सरत जाय. देवा मुखार आमी उबी रावंक आमी वी शूड बी केपेबल, आमकां ती सकत आसूं जाय. हो जावन आसा जिविताचो उद्देश. आनी ह्या पासून आमच्या जिवितांत थोड्यो अडकळ्यो आसात आनी त्यो अडकळ्यो आमी सांडूंक आसात. कसल्यो त्यो अडकळ्यो. आयच्या शुभ संदेशांतूच आमी आयकल्ल्या प्रमाणे ही लौकीक संगत्यो ज्यो आमकां देवाच्या वाटेंत चलोवंक अडकळ जावन आसात. ह्यो संवसारी वाटो म्हणजे क्षणीक खुशालाय दितात तसल्यो. फेस्तां, खाणा जेवणां, गम्मत मारचें, आमाल सेवचें, ह्या जिविताची पोकळ धवलत, ह्यो सर्व आमची अंतस्करणां आमकां त्या शेवटा कुशीन वचोवंक आडयतात. आमची अंतस्करणां धाड्डी करतात म्हणटा सुमी. आनी ह्यो सर्व संगती आमी आयच्या दिसा सांडूंक एक खरो निर्धार करूंक आसा. सांगात आस एका वाटेन आमी थोड्यो संगत्यो सांडटा आसतना आनीक वाटेन आमच्या जिवितांत थोड्यो संगत्यो आमी रुता करूंक आसात, आमच्या जिवितांत त्यो रुपीत करूंक आसात. कसल्यो त्यो संगत्यो. आनी थंयसर जेजू आमकां 2 विचार वा 2 संगत्यो आमच्या मुखार प्रस्तूत करता. त्यो जावन आसा ते हर एका वेळार आमी जागृत रावंक जाय. आमच्या जिणयेची हर एक घडी एक पंतवानाची घडी. आमकां ताळण्यो येतात, आमची कूड अस्कत आनी ह्या वेळार आमी जागृत रावंक जाय. हर एका मेटांत आमकां कश्ट येवंक आसात. पंतवानां येता आसतना थंयसर जागृत रावंक जाय. कितें बरें कितें वायट हाचे मदें विंचवण आमी हर एका घडयेंत करूंक आसा. वायट सांडून बरें विंचूंक आमी निर्धार करूंक आसा. आनी ह्या पासून जागृत रावून कितें बरें कितें वायट तें आमी पारखूंक आसा.
आनी जागृत रावचे खातीर आनी एक आदार जावन आसा मागणें. मागण्या मुखांतर जागृत रावून जिवीत आमी जोडी जाय म्हणून सोमी आशेता. असलें एक नवें एक नवें जिवीत आमी आपणाय जाय आनी अशें देवाचें राज आमी जोडी जाय, ज्या राजांत जिविताची जर वळटा, ज्या राजांत जिविताचो रूख फळ दिता आनी ज्या राजांत देवच राजवडकी चलयता, तें राज आमी आपणावच्याक आमच्या जिवितांत नवेंपण हाडूंक आज निर्धार करया आनी ह्या निर्धाराक पुरक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुम्यातावन कृपा जोडचे खातीर आमी मागया. आमेन. पुंडवानी वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकोंक उर्बेस आमकां कर, तुजी कुशी पाळूं कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर, मोरीचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, माझा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नेके इसबेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या पुताचे आवयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताजे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. हो यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव मान फावो असलेले नित्यांकारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दरबार तुजो तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गेन तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंच सर्गेन तुका जय जय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पोसोत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पदकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोळावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंगारा आमची सरबोन कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोंतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकर मोरये देवाचे मये संगाती भगवान जुजे तिचो पती, अविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत सुवाव, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आतां मागोवया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. माया मोगाचो गूट जावन एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणें लाभलेलीं आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोमिया तुका हांव अद्रिता, तुज्या येण्या दादो जाता. सोमिया म्हज्या तुये काळजांत म्हज्या तुये सांगा तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या, म्हाकाय विश्वासी राधन्या. सुखांत दुखांत पिडेन भलायकेन एक माता तुये सोम्या. सोम्या तुका हांव अद्रिता, तुज्या येण्या दादो जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजां म्हज्या तुये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताजे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कोरमरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे असो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगिवंती देवाचे मये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखलेले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शरोतेण म्हूण मानून घेतली. गरजांक त्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवाक दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातले आंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दोर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. सांगाता मागया. उगडास कर हे भोव दयाळी आंवकारी मरये, तुज्या आश्रयाक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण
केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दयर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ही अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे फाटल्यान म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखां पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. Salve Regina, Madre Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Mongar putra soe, amor me आशीर्वादी आमका. भगवंताचे कृपेने आमच्या दुआंच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र नावे. आमेन.